सोमार 2 सप्टेंबर मुखेल वोळ. आनीक हें आयकून देवस्थानांत आसली तितली एकदम रागार जाली. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देवस्थानांत भितर सरोन आदल्या कोरारांत ताचे विशीं इजायास प्रवाद्यान बाकीत केलोलें तें थंय आसलोल्यांक वाचून दाखयता. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पुरगटूंक, कुड्ड्यांक परत नदर दिवंक आनी जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडूंक तो आयला म्हूण स्पश्ट करता. थोडे सोत मानतात, पूण जायते रागान बरोवन ताका मंदिरा भायर घालतात. दर मिसांत याज्ञीक आमकां बरें जिवीत जिवंक उलो मारतात. इगोर्जेंत बेमर्यादीक नेसनाचेर उदका भाशेन दुडू मोडून करतेल्या बावतिज्म, कोमुन्यांव, लग्न असल्या समारंभाच्या खर्चाचेर निशेध मारता. तेन्ना तो आमकां सांगोंक कोण, आमचें जिवीत आमी आमकां जायते भाशेन सारूं दी अशें रागान लोक पाद्रीक उलयतात. आयकोच ना जाल्यार उपरांत ताची बदली पासून करूंक पोट तिडकेन वावुरतात. आमच्याय जिवितांत चिंतलेलीं कामां आमच्या मना पोरमणें जायनात जाल्यार आमी रागान मनशाकूच न्हय पूण देवाक पर्यंत रागान शिणटाव. पूण मोगान केलोलें उरता आनी रागान केलोलें सोरता. जाणार, याज्ञीक, वडील आनी खूद आमची आवय बापूय बरें वायट सांगतात तें आमच्याच बऱ्याक म्हूण मोगान स्विकारून आमचें जिवीत सुफोळ करूंक वावरुया. म्हजो थाराव, जिवीत सुदारपी सांगणें आनी शिडकावणी कशे मनान स्विकारतली.